दिन बसूया तो तीर खोडो आमचे धरण ताका वाखाणुया सर्वेस्वर मुखार येया ताका दिन बसूया तो तीर खोडो आमचे धरण ताका वाखाणुया सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयच्या मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या रोजा मेदिना रॉड्रिगीस आनी जेरोनिमो थियोफील फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या विन्सी फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आयज लिजेंड डिसोजा आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत दवरुया सिस्टर मिजिया तशेंच आमचे तरणाटें जेनिसिया देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक तांचे पासत मागुया हेर सगळीं आमची मागणी भोव करून जीं कोण बरीं नात जीं कोण बरीं नात तांची सेवा करतात दोतोर नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स तांचे पासत मागुया आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो तें गिन्यान तांकां दी म्हूण आमच्या सगळ्या लोकां पासत मागुया आमच्या सृश्टी पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं एक उतर मात उलय आनी म्हजी सगळी पिडा म्हज्या भुरग्या वयली बरी जातली बाबा भयणीनो अखंड बावट आसलेलो शोधपती जेजू लागीं येवन आपल्या भुरग्या खातीर प्रार्थना करता आनी असलो बावाट पडून जेजू अजापता आमकां जिवितान देव असलो बावाट पवित्र आत्म्या उद्देशी दिता दर दिसाक ह्याच देवाचेर आमी खिरीत भाशेन आमचो बावाट उदीक आनी उदीक खोलावंक ह्या मिसान खतखतेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच्याक वारमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सूर घुडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय
आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेतान रासूच चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या शिंदूर रुखाशी आब्रामाक सर्वेस्पोर दिश्टी पडलो. आब्राम दिसाच्या चड गरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलोलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयलें. तांकां पळयना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोरनीर सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सरशिलो कोडसरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इलो उंडो हाडटा. तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. तांणी म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच आब्राम सारा रावताली त्या तोंबूशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोट कोन पिठाची 3 मापां मोड आनी बाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवन ताणें एक तणतणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धंय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे घरकारणीक एक भुरगो जातलो. तोंबूच्या दाराशी आब्रामा फाटल्यान रावन सारा ही गजाल आयकताली. आब्राम आनी सारा जाणटी जाल्ली आनी उतार पिरायेर पावलोली आनी साराक म्हयन्याचे जावपाचे बंद जाल्ले. सारा हांसली आनी आपणाच भितर म्हणूंक लागली, हांव उतार पिरायेर पावलोली आसता आतां म्हाका कुडीचो भोग आनीक मेळटलो. म्हजो घोवूय म्हातारो जाला. तेन्ना सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, कितें अवघड म्हूण आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर परतून येतलो तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान फोट मारून म्हणलें, हांव आसूंक ना, कित्याक ती भियेलोली. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, ना, तूं हांसल्याच. देवाचें उतर हें. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. परतून म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकरणीचेर दिश्ट घाली. सगळ्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सर्व बलिश्टान म्हाका केली ओजापां. पवित्र ओर्चीत, सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती कोत्तोल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता.
आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पोदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पोत्तिता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्रामाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गार. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बळिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजू काफारदांत भितर सरलो. तुवें फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका रातून मागले, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरीन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाडून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अशें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो बावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंत्यान उस्तमतेतान जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं, पूण राजपुतांक भायर काडोकांत उडयतले. थंय लोक रुदोन आनी दांत किल्लोनूच आसतलो. आनी जेजून शोधपोतीक म्हळें, तूं वच, तुवें सोत मारलें ताच्या परमणे तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. आनी पेद्रुगेर वचून जेजून ताचे सासूक जोरान आंतरुणार पडलेली देखली. ताणें तिच्या हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताची सोशी हाडली. ताणें एकाच सुत्रान देंवचार काडले आनी सगल्या वायटकारांक बरी केली. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो, अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें तें पाळोवन आयलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. बाबा भयणीनो, जिवितान आमकां जायत्यो परिस्थिती आनी जायत्यो अडचण्यो येतात आनी ह्या अडचण्यांक फुडो करूंक आमकां जायते त्रास पडटात.
आमकां जायते बाबा भयण्यो ह्या अडचण्यांक फुडो करूंक जायते अवघडाय आमकां मेळटात. असले परिस्थितीन जायते फावटी आमी गुणगुणटाव, आमी जायते फावटी निराशी जाता. आज आमी पळयता कशे तरेन शोधपोती जेजू मुखार येता आनी आपल्या चाकराक बरो कर म्हूण ताचे लागीं प्रार्थून मागता. आनी जेजू म्हणटा, चल या, तुमगेर बरो ना, हांव तुमगेर भेट करता. आनी शोधपोती म्हणटा, सायबा म्हाका तें फावो ना, एकूच तरूच लय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. कित्याक म्हजे लागीं शोधपोती हांव म्हणटच 100 मनशांची फौज म्हजे लागीं आसा आनी हांव सगल्यांक अधिकारान चलयता. एकल्याक म्हणटा हांगा यो, तो येता, दुसऱ्यांक तशें कर आनी तो करता. ते भाशेन तुवें तर एक उतर उलयलें जाल्यार म्हजो चाकर बरो जातलो. अखंड भावार्थ शोधपोतीचो भावा भयणो, हेच आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयता. आब्राम आनी सारा जाणटे पिरायेर पावलेलीं उत्पत्तीच्या पुस्तकांत. आनी तुय बाबा भयणीनो, साराक कसलीच उमेद नासली, कित्याक सगलो लोक तिका वांसती म्हणटाले आनी ती जाणा आसली आपल्याक हे पिरायेर भुरगें जावचें ना. तरी पोत्यान देवाचेर आब्राम बाबार्थ दवरता. अखंड बाबार्थ देवाचेर आब्रामाक आसता. आनी ह्या बाबार्थाक लागून देव जेन्ना आब्रामाक भेट करता तेन्ना म्हणटा, येता त्या वर्साक साराक तो सांग, भासायता, तूं एक आवय जातली, तुका एक भुरगो जातलो. आनी सारा म्हणटा, हांव तर एक वांसती, कशें घडोवंक येता. आनी देव म्हणटा, हें जातलें, बाबार्थ दवर. आनी खरेंच बाबार्थान आब्राम आपलें जिवीत जियेता तेन्ना देव ताका व्हड व्हड वस्तू भासायता. आपले सगळे परिस्थितींतलो, जे परिस्थितीन तो बाबा भयणो रेवडलेलो आसलो, ते परिस्थितींतलो देव ताका भायर काडटा. ताच्या जिवितांत समाधान हाडटा. बाबा भयणो, अखंड बाबार्थ आसलेल्या मनशांक देव बरो करता. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी प्रश्नाक आमी सांपडटा. जायते फावटी ह्या महामारीच्या दिसांनी आमी दुबावांत सांपडटा. आमी घडयेक आमचो बाबार्थ हालता दोलता. आमचो बाबार्थ बाबा भयणीनो जायते फावटी घडयेक देवाचेर आमी विस्वास दवरचे बदलेक उदीक आनी उदीक आमी आचारां मानता. आमी घडये दुबावता. आमी घडयेक आमकांच प्रश्न विचारता, देव आसा काय? आज परतून एकदां जेजू आपल्या शुभ वर्तमानांत आमकां आपल्या उतरा वरवीं उगडापे करता. अखंड बाबार्थ ह्या शोधपोती भाशेन तुमी दवरचो, कित्याक असलो बाबार्थ म्हाका उदेंतीक जावं अस्तंतेक मेळूंक ना. जो बाबार्थ तो शोधपोती म्हजे सवें दाखयता, तो खिरीत भाशेन ताकाच न्हय पूण ताच्या सहकारी जे ताचे बरोबर वावर करतात तांकां सुद्दां हो फावो जाता. आमी बाबा भयणीनो बाबार्थान जियेता तेन्ना देव आमचे उद्देशी व्हड व्हड विस्मितां करूंक पावता. हें आमी सगल्या सांता भक्ताच्या जिवितांत पळयता. जायते फावटी सांत भक्त आपल्या जिवितांत कश्ट काडटात, जायते फावटी अडचण्यांक सांपडटात, व्हड व्हड ताळणेक ते सांपडटात. पूण जेन्ना जेजू कुलो मारता तेन्ना जेजू तांच्या उल्याक कान दिता, तांच्या आदाराक पावता. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो, इसायास प्रवाद्या भाशेन जेजून आपणाचेर बुलिक्यो घेतल्यो आनी सगल्याचो पिडा रोग ताणें पयस केलो. हेच बाबार्थान आमी उलो मारुया, कित्याक देव घडयेक आमची परिक्षा घेना, पूण आमचो बाबार्थ जायते फावटी तपासता. देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज, कित्याक जो मनीस बाबार्थान मागता ताका देव दुपट दिता. आमच्या जिवितान हेच करूंक आमी वावरुया आनी देव आमकां खरेंच ह्या बाबार्था उद्देशी व्हड व्हड विस्मितांच न्हय पूण दुसऱ्या सवें व्हड व्हड विस्मितां करतलो आनी तांकां सगल्या आपल्या ह्या बाबार्था उद्देशी बरें आनी फावो तें तो दितलो म्हूण आमी बाबार्थ धरून आमकांय तीच कृपा आनी बोड मागून घेवया. Te guna
म्हज्या बाबा भयणे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसूत जावन आमचो वाखाणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमचें अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आनी वाचा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा सूर कडेन सुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळी सगळी रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैबान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुसार आपले रगत वारून संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रोचणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्याक सासनीक जिविताचें कारोण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बगा तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया तुझ्या पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडोणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः शिवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पुडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन लिजेंडर वो आपलो वाडदीस समरभता ताचे खातीर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकवलेलें प्रार्थन दी घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जाव, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धरणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा दोतरेक तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवंती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशी परमेन तुका शांती दे आनी तुज तुका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. आमचो बावार्थ उदीक आनी उदीक ओकोंड करूंक आनी तो जिवंक हो जेसू आमकां आपयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तू म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. एक घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Tuhan, Tuhan surga.
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोडीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळोवचें कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां आयतार फाल्यां 19:30 वरांचेर. सर्विस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.